हवायला तुझेशी बापा मोजा काळी जोगडा तुका बरवसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वादी माका बापाय सारक्या मोगान तुझ्या ल्हानपणी हांव वाडतलो संवसारी आशा कुशाक सांपडून हांव मोग तुजो विसरून गेलो हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या काळीज उगडा पूण तुका परवसून तुजेशी आयला बापा आशीर्वादी म्हाका. समेस्त आमी एक घडीभर बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्ता म्हणून मागता. सांजुदूता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या नोवेनाक भक्तीपणाक हांव तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. येमिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या पर्यासात अर्गां जावन येमिसाचें बलिदान भेटयता. जॅक्सन निकोलस मदर तेरेसा वाडो, रेम्सी सिल्विया सिक्वेरा निकोटाम किन्निगोळी, रसल सिक्वेरा आनी अल्विटा मतायस किन्निगोळी, स्टीवन जोशना फजीर, सोनिया डिसोजा पालिमार, सुनील डिसोजा पालिमार, अनिता फेरावो पेरमन्नोर, जेसिंता मिस्किट विजय काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, स्टीफन इयान मिरांदा, शॉन जेसन मिरांदा, शर्विन डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी वेलांकणी वाडो, फिलिप इल्डा मस्केर्नस किन्निगोळी, राजेश कुटिनो किन्निगोळी, मिटिल्डा रेगो किरेम प्रत्येक ते बसून मीस भेटयता. आशा सिल्विया ताच्या बऱ्या भलायके खातीर तशें एक बरें काम दुबायन मेळचे खातीर, प्रवीण आनी जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रे, रसेल सिक्वेरा आनी अल्विटा मतायस किन्निगोळी, ॲग्नेस आनी लिओ मिरांदा मुंबय बरी भलायके बसत, लीना डी सिल्वा मुंबय दुयेचें बालंतेर बऱ्यान जावचे खातीर, अलेक्स नॉयल सिक्वेरा गुरपर बरी सैरीक फाव जावचे खातीर, ब्लेज डिसोजा मँगलोर, पास्कल मॉरस ब्रेनांत ब्लड क्लॉट जावन ICUंत आसा, ताका बरी भलायकी फाव जावचे खातीर, ग्लेन एरिसन आनी शरल केल्मेट बरें काम मेळचे खातीर, रोहित फेर्नांडीस किन्निगोळी, सोनिया शलोना रोजारियो बचपे करचालमा बसून मीस भेटयता. पास्कल आनी ग्रेट्टा डिसोजा किन्निगोळी, देवदीन एलिझाबेथ नजरेताच्या जल्म दिसाच्या उगडाचा मीस भेटयता. प्रवीण आनी जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रे ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी सांजुदूता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून मागया. आज आमी ह्या पवित्र तळार प्रत्येक जावन सेकंड PUC भुरग्यां खातीर मागता. थोड्याच दिसांनी 20 आनी 8 तारखेर तांकां फायनल एग्जाम सुरू जाता, पब्लीक परिक्षा. तेतून तांणी बरें शिकोवंक शिकले मतीन उरोवंक आनी परिक्षेक बरें बरोवचें करपाक त्या हातांक लाभच्या खातीर ह्या भुरग्यां खातीर आमी विशेश तरेन मागया. जर आमचे भुरगीं आमच्या कुटुंबांत आसात, आमच्या वाड्यान शेजार आसात, आमच्या बिरगजेंत आसात, आमच्या बोवारी आसात, ह्या भुरग्यांचो उडासी काडया आनी तांचे खातीर आज आमी विशेश तरेन मागया. सुमयाची विशेश कृपा तांकां मेळोवन दी, कॉन्सन्ट्रेट करून बरें शिकोवंक आनी त्या मारीपार परिक्षेक बरी तयारी करून करपा लाभच्या खातीर ह्या सगळ्या भुरग्यां खातीर मागया. आनी ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयती जावया, उबी रावया. बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजूत देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पुणशेतांत सोम्याच्या संगतपणान भोग करच्याक आमची मागणी प्रार्थना सांजुदा मुखांतर सोम्याच्या पांयां तळी दवरच्याक एकूटाम जावन आमी सांगत जमलेली आसा. हाच्या सुवार्थेंत जेजू आपल्या आपोस्तलांक मागणे करूंक शिकयता. मागण्या मुखांतर देवा थंय संबंध दवरच्याक आमकां आयच्या दिसा आपोवणें लाभता.
हे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता आसतना तो सर्गीचो बाप आमच्या समेस्तांक ताच्या आशिर्वादांनी भरून दी आनी प्रत्येक करून आमच्या दिसपट्ट्या मागण्या मुखांतर ताचे थंय संबंदीत रावूंक आमकां आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत फावो करून दी म्हणून आमी मागया. हे घडी बरं आमच्या पातकांचो आमी उगडास काडून समयालाचे बॉक्साने मागून घेवया. हे मिसाचे बलिदान भेटोवच्याक आमकां समी आयती करया. पदकाची दूख धरून सांगता आमी म्हणया. हांव पाकी सर्वद्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडाव सारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूता देवा वरवीं तुका वळखोवंक आमकां फावो केलाय. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावाडतान मानून घेवन तुका वळखोवंक फावो कर आनी अशाक्य प्रतिमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं हें आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करूं देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक जियेता आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ता. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वसा. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्याक बी दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भूंय बुजयतात, ती सुपळ करतात, तांतूं किर्लोंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय फाटीं वसनात. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्पळ जावन म्हजेशी फाटीं येना. बागार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. देवाचे उडपकार. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टान वरांतली सर्वेस्परी वार्ता. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टान वरांतली सर्वेस्परी वार्ता. मुझे सवे मेळून सर्वेस्पराची गीत गासया. एका ताळ्यान आमी सकर्ताचे नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो, ताणें म्हजी आयकाली आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतले म्हाका ताणें निवारले. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टान वरांतले सर्वेस्परी वार्ता. ताचे दोळे लावन रावतले संतोष बरी सातात. ताची मुखां मोळालाचे केदीस भावनान. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका साप दिली
आनी सगळ्यान वराकांतांतलो ताका निवारलो. नीतिवंतां तांच्या संकश्टान वारांतली सर्वेस्वर निवारता. नीतिवंतां तांच्या संकश्टान वारांतली सर्वेस्वर निवारता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरेत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरेत राया. बुंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता, त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरेत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरेत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका. जेजू आपल्या शिष्यांक सांगू लागलो, तुम्ही मागतना अनभवडत्या परी जायते बडबड नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळ्ळें दवरिनाका आनी कोट्यात तावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिना जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जिवंत क्रिस्त ती जमगाचे इश्टानो, हाच्या सुवार्थेंत जेजू आपल्या आपोस्तलांक मागणें करूंक शिकयता आनी आमचे मागणें कशें आसूंक जाय ही चिंताप आमचे मुखार दवरता. आनी ह्या दिशेन एक मोठो नियाळ करूंक सुमयेतावन एक बरो संदेश समजोवंक प्रयत्न करया. एक कुटुंबाचो मलगडो म्हणजे बापूय पयशिल्ल्या गांवांत काम करनासलो आनी ताका वेळार रजा मेळोवं नासली. आनी असो परिणाम जावन ताच्या घरा आशिल्ल्या ताच्या ल्हानशे धुवेक बापायचो मस्त उगडास येतालो. आनी ह्या वेळार धुवेन एक बापायक पत्र बरयलें आनी तें पत्र बरोवन त्या बापायक ताणें तें पोस्ट केलें खंय. बापायक तें पत्र मेळटा, साबार दिसा उपरांत तें पत्र मेळटा आनी त्या पत्रांत धुवेन इतलेंच बरयल्लें खंय, डाडा घराये, डाडा घराये. इतलेंच उतरांतली त्या पत्रांत आसलें. कित्याक हे घडी तुमच्या मुखार हांवें दवरलें? मोगाच्या इश्टानो, मागणें आमकां विविध हंतांनी एक समजणी दिता. मागणें म्हळ्यार कितें? आज आमी पवित्र पुस्तकाच्या दृश्टेन समजोवचे प्रयत्न करया. पूण हें समजोवच्या पयलें ह्या सुवार्थेक एक घडी परपाटी येता आसतना आमी समजोवयेत जेजूच्या काळार आशिल्ले शास्त्र आनी फारिजेवांचें एक मागण्याचें जिवीत जेजू आमच्या मुखार दवरता आनी आमचे मागणें कशें आसूंक जाय म्हणून आमकां दिता. एका कुशीन एक दृश्टांत, एक एग्जाम्पल दिवचें आनी एका कुशीन आमचें मागणें कशें आसूंक जाय एक विवरण दिवचें प्रयत्नाच्या सुवार्थेंत चलता. जेजूच्या काळाक पाटी वयता आसतना दोन चिंतपां आमी पळोवया. एका कुशीन जेजूच्या काळार वा त्या काळाक आमी समजोंक गेल्यार गुरू शिश्य पद्दती कितें आसलें आनी शास्त्र आनी फरिजेव ते तांचे शिश्यांक मागणें करूंक शिकयताले. हर एक गुरू न्हू, हर एका मेस्त्रीन
ताच्या शिसांक सांगता बसून मागणें करचें कशें म्हणून शिकोवचें आशिल्ली रिवाज आशिल्ली आनी देखून जेजू लागीं आपोस्तल मागणें शिकय म्हणून सांगता आसतना जेजून आमच्या बापा मागणें शिकयल्लें आमी वाशी येता. त्याच प्रकार अनेका कुशीन आमी शास्त्र आनी फारिजेवांचे मागण्याचे जिबिती जेजू आयच्या सुवार्तेंत आमचे मुखार दवरता. जेजूची उतरां आसात, तुमी अनबावट्या बरी जायते बडबड नाकात, यथेश्ट मागणी केल्यार वा व्हडल्यान मागणी केल्या कुडले देव आयकता म्हूण ते चिंतात. कोणा खातीर कोणा विशयांत जेजून सांगलें हें शास्त्र आनी फारिजेवांक. पूण ते शास्त्र आनी फारिजेवांचें जिवीत कपाटे म्हणणी बगर एक एग्जाम्पल आमी समजो जाय. कित्याक आमी समजो जाय? एक घडीभर आमी किर्तनांच्या पुस्तकांत 50:5-17 कीर्तन साम 55:17 थंयसर एक कापूरबायची उतरां आसात. सकाळीं सांजेर आनी दोनपारां हांव रुदान करतां, तूं म्हजो ताळो आयकतलोय. सकाळीं सांजेर आनी दोनपारां हांव रुदान करतां आनी तूं म्हजो ताळो आयकतलोय. ह्या उतरां बराबर थंयसर 3 वेळ आसात, सकाळीं सांजेर आनी दोनपारां. देखून शास्त्र आनी फरिसेवांचे मागण्याच्या जिवितांत हे 3 पवटींचे दिसाचे मागणें प्रभावीक आसलें. सकाळींचे फंत्याचे, दोनपारां 3 वरार आनी सांजेर सूर्य बुडल्या उपरांत हें तांच्या मागण्याचें जिवीत आसलें. देखून ह्या सन्निवेशांत वा ह्या एका वेळार ते खंयसर आसात थंयसर तांणी व्हडल्यान मागणें करचें आसलें. देखून सदांवत रितीन दोनपारांचे वेळार ते खंय म्हणी पेंटे सालांत आसात वा आनी खंयच्या घरा आसात वा खंय वाटेर आसात थंयसर तांणी मार्गा देगेर व्हडल्यान बोबाट करून मागणें करचें आनी रिफात आपूण मागण्याचो व्यक्ती आध्यात्मीक व्यक्ती म्हूण दाखोवचे प्रयत्न तवळ चलतालें. आनी देखून हें चिंताप मुखार दवरन जेजू मागण्याचो महत्व एका कुशीन तशें आसा जाल्यार कशें आसूंक जाय म्हणून आमकां सांगचे प्रयत्न करता. आनी हें सांगता आसतना जेजूची उतरां जावन आसात, तुमची गरज देव जाणा पूण तुमी मागा. तुमची गरज देव जाणा पूण तुमी मागा. कशें माग जाय? आमच्या बापाच्या मागण्या मुखांतर आमची गरज जेजू मुखार दवरी जाय. देखून आमच्या बापा मागण्यांत आमकां 3 संगती पळोवंक मेळटात. एक आमच्या बापा म्हणलो शब्द, दुसरें दिसपडतो ग्रास दी म्हणलो शब्द आनी तिसरें बक्षणाचो मनोभाव. एका मागण्यांत 3 संगती प्रमुख रितीन आमकां पळोवंक मेळटात. आतां आमच्या बापा म्हणलो शब्द हो शब्द भोव आमकां हर एकल्याक हो शब्द एक गंभीर शब्द. कित्याक देवाक आमच्या बापा म्हणून उलो मारूंक जेजूनच आमकां ताकीद दिली, जेजूनच आमकां आपोवणें दिलें. ताच्या बापाक आमी आमच्या बापा म्हणून. देखून हांगासर एक संबंध रुता जाता, एक संबंध रुता जाता. देखून मगाच्या इश्टानो संबंध तो गरजेचो. आमकां ह्या संवसारांत आमी कोणी अनाथ न्ही. आमच्या दिसपट्ट जिविताच्या समस्यांत आमी एकसुरी न्ही म्हणलें चिंताप ह्या आब्बा बापा वा आमच्या बापा म्हणल्या शब्दांत आमकां गुंडायेन दिसून येता. एक बापूय ताच्या कामांत, ऑफिसाच्या कामांत सगळो दीस बिजी आसतालो, खंय मस्त बिजी. ताच्या भुरग्यां सांगता, पतीने सांगता उलोवंक ताका वेळच मेळनासलो. सकाळीं बेग्गी फांत्यार विचारलें ताणें ऑफिसाक आनी सांज जाता आसतना मस्त वेळ कर 8-9 वरां उपरांत घरा येवन चारलें. आयल्यार तो पुरासारेन आसतालो, ताचो काम करतो न्हिदोंक वेतालो. भुरग्यांक वेळ दिवचो, पतीने वेळ दिवचो ताका कश्टांचो जातालो. आनी ह्या दिसा एक फाल्यां दिसा ताच्या ऑफिसांत बसून तो काम करनासतना ताचे मोबायल रिंग जाता. 1 पोटी, 2 पोटी, 3 पोटी, 4 पोटी, 5 पोटी. बापायक पळयलें, घडये दू काल्याक फोन करता म्हूण सांगून रागार म्हणलें बरी फोन रिसीव करन दुवे लागीं सारता गे, कित्याक फोन मारताय म्हाका, घडये कित्याक फोन करताय म्हाका. तवळ तें तूं शांत स्वभावान एक शांत उतरांनी अशें म्हणालें की डाडा म्हाका तुजो ताळो आयकूंक जाय आसलो देखून फोन केलें म्हणून. म्हाका तुजो ताळो आयकूंक जाय आसलो देखून हांवें तुका फोन केलें. म्हाकाच्या इश्टानो देवा मुखार आमी येता आसतना त्या शांत स्वभावाचें चिंतप आमच्या मतींत आसूंक जाय. आमच्या आनी देवा मदें एक संबंध आसा, देवा मदें एक संबंध आसा. देखून हो संबंध कसलो? हो संबंध एका आंगडी घरा बरी न्ही, एका व्यक्तीन आमी आंगडी वचून काण गेल्ले बरी न्ही. तो संबंध एका मनशा लागीं आसच्या ATM कार्डा बरी न्ही. तो संबंध एका मॅजीक करच्या मनशा बरी न्ही. आंगडी वचून आमी विचारलें मेळटा, ATM कार्डांत कार्ड घाल्ले कडले पयशे मेळटात. आनी एका कुशीन मॅजीक करता आसतना ताणें सांगले बरी वा केल्ले बरी सडन आमकां मेळटा, इन्स्टंट. संबंध तसलो न्ही, संबंध सडी गुंडायत येता. देखून मगाच्या इश्टानो आमच्या बापा मागण्यांत एक संबंध रुता जाता देवा थंय.
तो संबंध कसलो तो संबंध इल्लो गुंडायसो तो संबंध इतलोच की आमी अनाथ नाही म्हणलो संबंध आमकां दाखयता आमी अनाथ नाही ह्या संवसारांत आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कुर्सा वाटेन कश्टांच्या वाटेन आमी एकसुरे नाही म्हणलें चिंताप हे आमच्या बापाचें मागणें आमकां समजयता. दुसऱ्यान आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी द डेली डिपेंडन्स म्हणटा आमी द डेली डिपेंडन्स आमचो दिसपट्टो ग्रास आमी अवलंबीत जावचे ह्या संवसारांत कोणीय मनशांक अवलंबीत जावंक नाका डिपेंडंट जावंक नाका. डिपेंडंट म्हळ्यार कशें एका वणटीक आमी वणकोन रावतना कशें आमची सगळी जडाय बाराय ते वणंद वयतागी तेच परी अवलंबीत जावचें म्हळ्यार तशें संवसारी चिंतपांत हे अवलंबीत जिवीत कोणायकी नाका अवलंबीत जिवीत कोणायकी नाका. पूण आमच्या वैयक्तीक वा आमच्या भावार्थी जिवितांत देवा थंय अवलंबीत जायचे म्हण चिंताप हे मागणें आमकां समजयता. एक स्त्री तिका केदाळे भें आसतालें देखून फाल्यांक म्हाका पावतगी फाल्यां परवांक म्हाका पुरोवपा जायतगी म्हूण सांगून हर एक पट्टी शॉपिंग मॉलाक येता आसतना तिणें गरजेच्यार सडीत वस्तू तुकान घेवन घरा हाडच्यो आहल्यो गरजेच्यार सडीत वस्तू काडून घरा हाडच्यो आहल्यो आनी अशें हाडन तिणें घरा दास्तान करचें घरा हाडन दवरचें. तें दवरलें तशेंच उरतालें आनी हाचो परिणाम जावन ताच्या गरजाक वापरूंक वेता आसतना तांतूं किडे पडोवन गी जरल्यांनी खावन गी मुयो पडोवन गी कालें जावन गी तें पाड जावन वेतालें. तिका वस्तू तें कितें सडीत म्हूण हाडलां तें तिच्या गरजांक मेळनाटलें आनी तो वेळ ताच्या सांगाता आसली स्त्री ताजे इश्टीन अशें म्हणटा की यू आर ट्रायींग टू डिपेंड ऑन समथींग तूं दुसऱ्यां थंय पत्तेनी दवरूंक वा एका रितीन ते डिपेंडन्सी अवलंबीत जावंक प्रयत्न करताय पूण साध्य जाता जाल्यार दिसपट्ट्या जिवितांत देवा थंय अवलंबीत जावन पळय म्हणून वस्तू थंय अवलंबीत जावच्या बदलाक देवा थंय अवलंबीत जावंक पळय म्हणून. मगाच्या इश्टानो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत लिवींग द डे इज इम्पॉर्टंट. लिवींग द डे आयचो दीस जियोंचो तें गरजेचें. आमी सबारपटी आमच्या जिवितांत 10 वर्सां उपरांत तशें आसचें 5 वर्सां उपरांत तशें आसचें हें आमचें चिंताप संवसारी चिंताप सूख म्हूण हांव सांगना पूण त्या चिंतपाक लागून आयचो दीस मस्त पटी आमी होगडावन घेता आयचो दीस आमी होगडावन घेता. लिवींग द डे जेजू स्पश्ट सांगता जेजूच्या मागण्यांत उतरां स्पश्ट आसात आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी. जेजून मागणें शिकयतना आमचो मार्च म्हयन्याचो सगळो ग्रास आमकां दी आमचो 2026 वर्साचो सगळो ग्रास आमकां दी जेजून सांगूना. जेजून आयच्या दिसाचो डेली डिपेंडन्स देखून डेली डोसेज इज इम्पॉर्टंट. डेली डोसेज आमकां हांगा येवकारिस्ता मरिफात आमच्या दिसपट्ट्या मागण्या मरिफात मेळटा. देखून मागण्यांत जेजू आमकां सदांनीत अवलंबीत जावची समजणी दिता. सदांनीत अवलंबीत जावचें. पयलो संबंध सोडचें दुसरें सदांनीत अवलंबीत जावचें आनी तिसरें जावन आसा बॉक्सानेसो स्पिरीट. ह्या मागण्याच्या अखेरीक न्ही केवल आमची पातकां बोगस ते मात्र मागणे न्ही जेजूचे उतरां सडीत आसात. जर तर पेल्याचे गुण्या बक्षितात आमकां मेळटा बॉक्साने जड आमी बक्षिना आमकां बॉक्साने मेळना. मगाच्या इश्टानो ह्या संवसारांत सबारपोटी आमची समाज तक्षण रियाक्ट करची. एक 2-3 हप्त्या पयलें मुंबय हांव पावल्लो आनी मुंबयत जनरल ट्रेनांत थाना रेल्वे स्टेशनांत म्हाका घाटकोपर त्या एरियाक वचूंक आसलें. जनरल ट्रेनांत हांव सोडून बसता आसतना म्हज्या कुशीन एकलो नॉर्थ इंडियाचो पंजाबी एक व्यक्ती बसून आसलो आनी ताणें ताचे पांय काडन मुखल्या ते चेरां तुमकां कळीत आसा जनरल कंपार्टमेंटांत मुखार बसून आसची मुखल्या चेरार ताणें पांय वयर करून बसलो ताच्या वयर ताचे पांय दवरून बसलो. इल्ले ट्रेन मुखार वतना आनी एका स्टेशनांत एकलो व्यक्ती सोडून त्या जाग्यार येवन बसता म्हणटा आसतना हाचे पांय थंयसर आसले आनी ताणें ताका इतलें सांगलें की तुजे पांय सकयल दवर हें पांय दवरचो जागो न्ही आमी बसचो जागो म्हणून. तितलें सांगलेंत तक्षण रिएक्शन तो उठलो आनी तूं कोण म्हाका सांगोंक म्हणून झगडे करूंक गेलो. ताणें इतलें सांगलें हो बसचो जागो पांय दवरचो जागो न्ही पांय सकयल दवर पूण हो आनेकलो मनीस तक्षण झगडें करूंक गेलो. सबारांचे आमच्या जिवितांत आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ते तक्षण रिएक्शन नेगेटीव दिवचें स्वाभावीक आसा. हर एक कडेन आमकां मेळटा पूण बॉक्सूचें तशें मेळना. तक्षण बॉक्सांनी खंय म्हणी मेळटा गी
खंय मेळना पूण जेजू आमकां आज त्या बॉक्सनाच्या स्पिरिटाची चिंताप आमच्या मुखार दवरता रिएक्शन इज फास्ट ओपोजिशन इज फास्ट बॉक्साणे स्लो आसा पूण जेजू आमकां आज मागण्याचो स्पिरिटाचो तिसरो वांटो बॉक्साणे थंय दीस लावचे प्रयत्न आमकां गरजेचें म्हूण समजयता देखून मोगाच्या इश्टानो ह्या बॉक्साण्याचो स्पिरीट आमकां गरजेचो वी आर कॅरींग वोंड्स आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत ते घाई आमी सबारपटी वयता जर तर ते घाई आमी गूण करचे बांदचे प्रयत्न केलें जाल्यार समाज आनी किसड फळां बरीत जावं जियोंक आमच्या दिसपट्ट जिवितांत साध्य जाता देखून आज आमच्या बापाचें मागणें म्हज्या देवातय म्हजो संबंद म्हज्या दिसपट्ट जिवितांत अवलंबीत आनी तिसरें म्हज्या दिसपट्ट व्यक्तीतय बॉक्साण्याचो स्पिरीट जियोवच्याक आदाराचो आपोवणें आसा देखून ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आनी हो करेजमाचो काळ हे दिशेन आमकां आदार फाव करून दी आमेन. बापा हळून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळी घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी उपकार सबा केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता वा जीवन आमचें उंड्या वायना सवें. म्हज्या मगाच्यान आमी भेटोवचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. तुमच्या तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक त्या पयस सर्वेस्परा धर्मदुतां जोदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें तेचो सडवण आमच्या काळाच्या मनशाक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो उकायदो नितीसांनी आमच्या फायद्या आसो तुजे पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक निसर्गेचें शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुनयादीचेर तिरांनी गट बांदून दवरल्याय देखून विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता निसर्गेच्या दळबरां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड
तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, आपल्या अशें सांगती दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराची रगात, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून देवार उरतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सुगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात संतल्या आमी सुमेस्ता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रिथिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पूण जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक पावखन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामोरये देवाचे माये सांगाता, बगेवन झुजे तिसो पती, बगेवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. अंध सांगता तुजी माई मागोवंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणाक सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी फैपाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे आमी सांगता भक्तीपणान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र, तुजें राज आमकां, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटा विघ्नांतलें आमकां सदांच राखून वर. ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. स्वर्गे पृथ्वी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदत्तांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पथकां तूं पळय नाका, पूण आमी सुमेस्तांच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुजे येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जीवन क्रिस्ताचें शांती समाधान सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगा सुगुर्त सवने कमेकाक शांती दिव्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद सांग. हो जावन आसा जिवंत क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता दी. ताच्या जिवनाक आमकां आपणे लबला आमी सर्व सुपागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण ज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. बोमगाळ बापा सांजुता देवाच्या सैत्यवंत मन्नापासत या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तांतू घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेमान कोडी रक्ताच्या वरवीं पवित्रत्म्यान आमकां बर ताच्या भाशेन मरापर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नांवें. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत हेवटी सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळा तुमकां सगळ्या मोगाचो येवकार मागता. ह्या करिस्माच्या दिसांनी एका मंगळारा सकाळीं 7:45 वरार कुर्सा वाट 8 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन ताजे उपरांत 10 वरांतान कुमसरा 10:15 वरार परत कुर्सा वाट 10:30 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन ताजे उपरांत सक्कड भक्तिकांक जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक भरचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची. पुनशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. खुशेन कितेंय दिता जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस काजारां जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र तळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र तळार तुमचे खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर मागतले. हांगासर म्हज्या उजव्याक मिनी हॉलांत थंयसर केंब्राल आरोग्य केंद्राचे नर्स आसात. कोणायकी BP शुगर टेस्ट करूंक जाय जाल्यार आतां वा मागीर मीस जाल्या उपरांत अवकाश आसा. आराधना उपरांत वा आराधना वेळार वचून टेस्ट करणे. तशेंच म्हज्या दाव्याक आश्रयच्या बिल्डिंगांत थंयसर मोडबिद्रे आळवास मेडिकल होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डॉक्टरां नर्स आसात. कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार एका मंगळारा हांगासर मेळटा. तेका कोणायकी जाय जाल्यार तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. एका मंगळारा हांगासर मिटिंगां चलतात. सकाळीं 9:30 वरां 10:30 वरां पर्यंत. कोणी आमाल पियोन्याक वळख जाल्ले आसा जाल्यार हे पिडेत सुडका जोडूंक आशेता जाल्यार ही मिटिंगां आमकां आदार दितात. तशेंच मोगाचें न्हू आमचो मंगळूर DACCत ह्या हप्त्यांत ब्रेस्तारा शुक्रारा सोनवारा आयतारा 4 दीस बायबल कन्वेन्शन वा बायबल संमेलन मांडून हाडटा. मंगळूर कुलशेखर फिरगजेच्या उक्त्या मैदानार. पवित्र पुस्तका विशांत सडीत गुंडाळेची समजोनी पवित्र पुस्तकाच्या त्या तरबेती जोडलेल्या त्या प्रवीण जाल्लेल्या त्या व्यक्तीन जावन याजकान जावन आसतली. ताच्या उपरांत एका दिसा आराधन थंयसर आसतलें आनी हे अपूर्वसो वेळ मोगाचें न्हू. एका दिसा सांजेर हे कार्यक्रम आसतलें. त्या देखून साध्य आसल्यांनी ह्या कन्वेन्शनांत वांटेली जावन बरेपण जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्याचीं नांवां वाचून सांगतना हांगासर आसा जाल्यार मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मनदे बाप रोशन डिकोन्ना तांचे जावन ही मानाची वात घेजय म्हणून हांव तुमच्या लागीं उपकार मागता. आयच्या शेल्डन आनी डॅफनी डिसोजा सुरतकाल आयच्या दिसाचें वेज जेवण आनी वॉर्न तांणी स्पॉन्सर केलां. तांचो प्रत्येक उपकार भावता. तशेंच रॅम्सी सिल्विया सिक्वेर आनी कुटुंबाची किन्नेगोळी. स्टीव क्रास्ता जल्मा दिसा संदर्भी किन्नेगोळी. सेलिन वेगस कुळूर. लॉरेन्स नॉर्बर्ट सिक्वेरा आनी कुटुंबाची गुरपोर. जयोना आरान्ना पवित्र काळजावाडो आनी मुखार येवन मानाची वाद घेजय म्हूण तुमच्या लागीं उपकार मागता. दान दिल्ल्या सद आनी सो उपकार भावता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. वाती वांटयल्या फादर तुमकां देव बरें सकाळ आमी दिमी घालया. सांजूदुता देवाच्या मनाक नवें आमी चलोवन व्हरया. पात्रो सांजूता देवा आमची पासत विनाती कर. पात्रो सांजूता देवा आमचे पासत
सांजुता देवा आमचे पासद विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमची मागणी आयकता. बगेन जोता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत असून आमचे बसत विनाती करता. सांजूदता देवानी सांत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आम्ही सांगता मागिया. सोम्या जेजो क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या कारणे सवड भाव तुका आम्ही आमचे मागणे भेटयता. तुका आणि धर्मदूतो जोदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टगरी आम्ही उगडास करता. बगेवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देव बापाक निरंतर होगळाप लाभता आनी समेस मुनी देवाक मानवतात. जेजो आमच्या भावार्थ उदेशीत वाता खुरस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जोडटात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादोबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशेप्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे बातेन आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक मागणे. या संवसारी जेजो सैरो आनी धर्मदो जावन आसलेल्या बगेव जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरेच कश्ट अडचणींनी सांबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसा. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता व्हडा पातयेनीन आयलां. सर आमी बसया मोगाचें. सभा जणांनी तांची मागणी त्या सवान दांडिल्ली आसात. तुमच्या एकाल जमानांत खंडीत सभा त्या सवांक घेवन ह्या पवित्र थळार आसात मोगा आसा मोगाचें. ह्या पवित्र थळार मागले मेळटा. प्रत्येक जण सांजूदतात देवाचे मजत सांजूदतात देव आमचे खातीर विशेष तरान विनाती करता मोगाचें. हे सत जावन आसा तर त्या व्हडा पातयेनी आमची सत त्या सभा ह्या घडये समर्पण करून मागया. 8 जणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर 18 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावचे खातीर 7 जाणांच्या घरांत शांती समाधान राज करूंक आनी मोगान जिवचे कृपा मेळचे खातीर तेगांक आस्तमा पिडेतां सुटका मेळचे खातीर 4गांक बरो फुडार फावो जावचे खातीर एकल्यान 2 कुटुंबां एक जावन आनी सांगात रावचे कृपा मेळचे खातीर तेगांक भुरग्यान सुडाल उलोवच्या खातीर 6 जाणांक वायट सोयसून बरी जिणी जिवची कृपा मेळच्या खातीर 2गांक घोव बायलां मदें संबंद बरो आसच्या खातीर एकल्याक इस्रायल वेचें प्रोसिजर बऱ्यान जावन बेगीन विजा मेळच्या खातीर 6 जाणांक कॅन्सर पिडाक गुण जावच्या खातीर एकल्याचें घराचें कन्वर्शन आनी ई खाता बेगीन जावच्या खातीर 6 जाणां मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळच्या खातीर 5 जाणांचे जाग्याचे समस्या बऱ्यान पर्याय जावच्या खातीर तेगांक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर 5 जाणांक आमल पिवनेच्यान सुटका मेळच्या खातीर तेगांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडाक गुण जावच्या खातीर 4गांनी दिल्ले पयशे बऱ्यान पाटी मेळच्या खातीर 7 जाणांचो जागो बऱ्या मला विकून वयच्या खातीर एकल्याचें शिश्ट गुण जावच्या खातीर 8 जाणांक SSLC आनी PUC सेकंड PUC बोर्ड एग्जाम बरोवंक करपा मेळच्या खातीर 2गांक मागणें मनोवंक आनी मिसाक वचोन करपा मेळच्या खातीर 2गांच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावच्या खातीर एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान चलच्या खातीर एकल्याचें CMA एंट्रन्स एग्जाम बरें अंक मेळचे खातीर एकल्याचें नाकाचें ऑपरेशन बऱ्यान जावचें खातीर एकल्याचें BP कोलेस्ट्रॉल गुण जावच्या खातीर एकल्याचें MD रेडिओलॉजी MS ऑर्थोन सीट मेळच्या खातीर 20 आनी 3 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोव सांगला. एका स्त्रियेचे नी जॉइंट्स पेन आनी बरी भलायकी तिका मेळचे खातीर मागोवन सांगला. ब्रदर ग्लेन आनी ट्रिजा सिस्टर ट्रिजा तांच्या बऱ्या भलायके खातीर बापा अगस्टीन वल्लोरान आनी टीम USA 25 दिसांचे रेती दिवंक वयता तांचे पयन तशेंच रेतेर फळादीक जावच्या खातीर मागोवन सांगला. स्टेला क्रिस्टोफर नोवद आनी 2 वर्सां बरी भलायकी मेळच्या खातीर आलन लसरादो आनी एलिटा डी सिल्वा भुरग्याचें देणें तांकां प्राप्त जावच्या खातीर देवादीन मताय सेरावो
विल्सन सरावो विल्फ्रेड सरावो आनी मार्क रोड्रिगस तांच्या आत्म्याक शांती मेळच्या खातीर विल्सन म्हणल्यार बाबाक बरी भलायकी आनी एक बरी जिनियस सांगातीन मेळच्या खातीर एका कडेन एक लिफ्ट घालूंक आसा ताका संबंदीत जाल्यार परमिशन मेळच्या खातीर एका कुटुंबाक घराक वयचे रस्तो जावंक आसा आनी त्या रस्त्याचें प्रोसिजर क्रिस्तांव भाव भयणी तांकां वाड दित येत आसात ते सगळें बऱ्यान जावचे खातीर मागोवंक सांगलां एकल्याक कोंकली शेळ आनी स्नीजिंग आनी अर्दें दूख आसा अशी सगळी गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां एकल्याक अल्सरेटिव्ह क्वॉलिटीज गूण जावंक बरी भलायकी मेळचे खातीर विना रोड्रिगस म्हणल्यार भयणीक बरी भलायकी आनी दुबायंत एक बरें घर काम मेळचे खातीर रोस्लिन म्हणल्यार भयणीक दुबायंत एक बरें काम मेळचे खातीर काम ना मस्त कश्ट जाता भयण मस्त इंटरव्यू दिवन आसा आनी ताणें पास जालां एक कामाक आपोवणें मेळच्या आनी तें काम परमनंट जावचे खातीर मागोवंक सांगलां ह्या भयणी खातीर आनी ताच्या भलायके खातीर मागया ताची आवय प्रिती तिच्या भलायके खातीर तशेंच कुटुंबाच्या तेसावां खातीर तिच्या दादल्याच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां आशा शेल्विया म्हणल्यार भयण दुबायंत आसा ताका बरी भलायकी आनी दुबायंत एक बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां असल्यो अडकळी सक्कड पयस वेच्या खातीर सक्कड दारवटे उक्ते जावचे खातीर मागोवंक सांगलां ह्या भयणी खातीर आमी मागया एक तरणाटो विजिटींग विजा दुबाय गेला ताका बरें काम मेळचे खातीर एक चली विजिटींग विजाचेर दुबाय गेल्या ताका काम मेळचे खातीर एकल्याची एलर्जी कोल्ड आनी स्नीजिंग गूण जावचे खातीर सेकंड PUC 6 भुरगो बरें शिकोवंक बरें मार्क्स घालून PUCन पास जावचे खातीर त्या भुरग्याक मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळचे खातीर एका कुटुंबाचें वेहिकल विकल्लें ताचे प्रॉब्लेम सगळे समस्या इत्यार्थ जावचे खातीर एका कुटुंबाचे जाग्याचे समस्या सकट बऱ्यान इत्यार्थ जावचे खातीर सेकंड PUC 6च्या क्रिस्तांव भुरगो कॉलेजीक वचोंक आयकना पूण ह्या पळय बरें कॉलेजीक वचोन परिक्षा बरोवन बरें मार्क्स घालून पास जावचे करपा ताका मेळचे खातीर 10वे क्लासीक शिकच्या एका भुरग्याक बरें शिकोवन शिकले मतीन उरची करपा मेळचे खातीर एकल्याक मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळचे खातीर वेरोनिका म्हणल्यार भयणीचो फ्रॅक्चर जाल्लो पांय सरको जावन पयलींच्या बरी सर्ची करपा मेळचे एकल्याचो फ्रॅक्चर जाल्लो हात सरको जावचे खातीर PCOD प्रॉब्लेम एकल्याचें गूण जावचे खातीर एकल्याच्या माथ्याचे जरचे केस रावचे खातीर एका कुटुंबाक बिझनेस बरें जावचे खातीर वायट सक्ते जावन सुटका मेळचे खातीर तशेंच एका कुटुंबाक सक्कड वायट संगते जावन सुटका मेळचे खातीर एका भयणीक जॉयंट पेन नर्व पेन गूण जावचे खातीर एका कुटुंबाक एका घराचें देणें प्राप्त जावचे खातीर त्या कुटुंबांतल्या भुरग्याक बरें शिकोवन शिकलें मतीन दवरूंक जानवायेचें समजोनेचें देणें वडिलांक विधेय जावन जियोवचें करपा ताका मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां एका स्त्रियेन घरांत आपली जीब सांबाळून उलोवन फोट सोडून कुटुंबांत नितीन जियोवची करपा तिका मेळचे खातीर सिरीन म्हणलो भाव मियार तांचो जागो विकोवंक प्रयत्न करनासात जायत्यो अडकळी आसा जागो विकोवंक वचना तर लागून हे सगळे समस्या इत्याद जावन बऱ्या अमलाक हो जागोन विकोवन वयच्या खातीर मागोवंक सांगलां एका तरणाट्याक ताचे जिवितांत देवाचें योजन कितें ताका कळी जावंक आनी ताणें भायल्या गांवाक शिकपाक वयचे बांदलेले पयशे थोडे फाटीं म्हणल्यार आनी कितें बाकी आहा तें मेळो आनी ह्या बाबाक एक वाट उक्ती जावचे खातीर मागोवंक सांगलां ताचे खातीर आमी मागया सेकंड PUC 6चें एक चेडूं भुरगें बरें शिकोवंक आनी शिकलें मतीन उरोवंक आनी ताच्या परिक्षेक बरें बरोवचें करपा मेळचे खातीर तशेंच 10वे क्लासीक शिकचें भुरगें कॉन्सन्ट्रेट करून बरें शिकोवंक आनी बरें बरोवची ताच्या हातांक करपा मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां युट्रस आनी सिस्ट आनी पायब्रॉड आशिल्लें ऑपरेशन आसता गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां गल्पांत आसलेल्या एका भावाक 2 म्हयन्यांत कोंगली आसा ताका आज टेस्ट आसा सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पासून एका चलयेच्या आंग कोरोज आसा गूण जावचे खातीर दोगांक दुबायंत बऱ्या सांबाळचें काम मेळचे खातीर एका जोड्या भुरग्याचें तेणें भाव जावचे खातीर पाट आनी गांठी दूख एकल्याची गूण जावचे खातीर एकल्याक त्रिशानाक बरी भलायकी आनी बरें शिकोवंक करपा मेळचे खातीर हिल्डा क्रास ताका ICUंत आसा तिका बरी भलायकी भाव जावचे खातीर पास्कल मॉरस ब्रेन आनी ब्लड क्लॉट जावन हुबलींत ICUंत आसा ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर आनी सगळें ताजे मल्टी ऑर्गन फेल्यर जाल्ले ते गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां ताचे खातीर आमी मागया सेनोरिटा फेर्नांडीस ताका बरें काम मेळचे खातीर लॅम्बर्ट ताका बरें काम जर्मनीन मेळचे खातीर रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा किडनीचे समस्या ताजे गूण जावचे खातीर परगवान कामाच्या सोदनेर आसा एकलो एका इंटरव्यू कॉल येवंक आनी बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां ह्या सगळ्यां खातीर मोगाचें न्हू सबाज जाणां दुबायंत इतर जाग्यांनी काम नासतना कश्ट जातात विजिटींग विजार गेल्लीं सबाज जाणां आसात सैरीके खातीर जायतीं जाणां सोदून आसात कश्टांनी आसात आवय बापाय जायतीं जाणां खंत करना आसात मोगाचें न्हू
मस्त जाणांचे कंत दूख आसा मोगाच्यान ह्या सकड भावंडांची त्या सवान सांगात ताका सांजुदाची मजत ह्या कुटुंबाचे तांचेर आमी मागया मोगाच्यान आमचे दोळे दांबया हात आमी वयर उबारया ह्या घडये विशेष तरान सोमयाची सकत करपा मजत वालच्या खातीर आमी मागया आराधन तुका सोमयान जेसू आराधन तुका सोमयान जेसू आराधन तुका सोमयान जेसू आराधन तुका महिमा तुका सोमयान जेसू महिमा तुका सोमयान नमन तुका सोमयान नमन जेसू तुका सोमयान पगडाप तुका सोमयान पगडाप जेसू तुका सोमयान वंदन तुका सोमयान वंदन जेसू तुका स्तुति सोमयान तुका सोमयान स्तुति जेसू तुका सोमयान प्रणिपा तुका सोमयान प्रणिपा जेसू तुका सोमयान जय जय तुका सोमयान जय जय जेसू तुका सोमयान हालेलुया 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 Jesus 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 pour out your spirit Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord hallelujah 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 मोगला जेजू संजुद तांते हमारी बात ये सकट सवा मागणी उभा देता तुझ्या पायांतळ समर्पण करता गावान परगाव जाऊन भावना मागवून आसात तांची दुःखा वाळून आसात तांचे कस दुःख पळे सोमयान जेजू संजुद तांतेवाची मजत तू मानून घे तुझी मजत करपा वाळय बरेपण या भावनांक दी आशीर्वादां वाळय करपा वाळय तांकां करपा दी आदार दी म्हणून तुझ्या कडे परत मागता बरी भलायकी दी आनी मागले उपकार तांकां ह्या पवित्र तळा लाभोवन दी संजुदा दी तद्देवाची मजत वाळून दी म्हणून ह्या कडे परत मागता bless them Lord Jesus heal them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may mighty healings there may mighty anointing take place may mighty hallelujah 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 Jesus Jesus hallelujah hallelujah shalalalala shalalalala hallelujah 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 सकड़ा मी दिंबी घालया म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावात दंडलोंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तो तुज्या आपोस्तले पदवेन पयस जावन दे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाच्या गुंडायतान हांव तुका उलो मागता आशा संडल्या बरोवंस दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा तेगी तूं म्हाका मोगान आदसून सुदासून वर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोमया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर आमचे दोळे दांबिया ह्या पवित्र थळार जायतीं असर्यां अद्भुतां करता बरेपण वालता मदीक समाधान संतोष मेळटा मागले मेळटा ह्या सकट बरेपणा खातीर धन्या देवाक ह्या घडी आमी अर्गां दिवया मोगाच्यान एकल्याचें गोवांत रोसाचें आनी काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता 5 जाणां बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता 8 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याचें BP शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याचो बालंतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता दोगांक परगांवांची 20 फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता 4गांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिता एकल्या विघ्ना अनवरांतले राखण व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दितात आनी 12 जाणां तांणी मागलो प्रत्येक उपकार ह्या पवित्र तळार तांकां मेळिल्ल्या खातीर ताका अर्गां दितात तर ह्या सकट भावना सांगता आमी मेळोन धन्या देवान तांच्या आमच्या जिवितांत केल्ल्या सकट बरेपणा खातीर आमी अर्गां दिवया अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजांत दिनवासी मन म्हजें उपकार तुजो बाळू भरला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजांत मोगाळ भाव भयणीनो पिडेस्त भावना बसत आमची मागणी देवा लागीं विश्वासान उबारया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सोमया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भावणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचे प्रार्थने सोमया सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरां नर्सांक सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सोमया सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सोमया सर्वेस्परा तुज्या मणयारेनी हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी आयक आमचे प्रार्थने सोमया सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी कर साजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सोमया सर्गींच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यान जिते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सोमया मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावो तेंकां काम नासतना कश्टोवच्या स तुज्या भुरग्यांची काकूत कर
तांकां बरें काम बाबा कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या दयाळ बापा बाबा ती जिनी सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिनी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जिवी जियोवचें देणे फावो कर म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें बळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सेकंड पीयूसी शिकच्या सक्कड भुरग्यांक आयचे दिसा ह्या पवित्र थळा तुज्या पांयां तळा समर्पण करता तांच्या मोतीक उजवात दी शिकोवंक कॉन्सन्ट्रेट करून करपा दी शिकल्ले मोतीन उरोवंक करपा दी त्या हातांनी बरेंगन परिक्षेनी बरोवंक तांकां सकत दी म्हूण तुजे कडेन आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा ह्या सक्कड भुरग्यांनी शिकपा थंय सडीत गामान दिवन तांची आवय बापायनी तांचे खातीर करसिल्ले ते पयशे काडले ते वावंट तांच्या मतींत दवन ताका फावो तो प्रतिबल दिवंक तांच्या मतीक उजवात दी तशेंच आवय बापायनी तांच्या भुरग्यांक ह्या परिक्षेच्या वेळार सडीत प्रोत्साह दिवंक तांचे थंय बरें म्हण रस म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या मुरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी एकागोदीचे माये नमनमच्या जिवा आम्रदनी बरोशा तुका आमिलो मारता आमी पदसेवेची बाळका ह्या तुका ज्या कोणान आसता आस्कार ओस्कार आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शिकाये तुजे गांवचे दोळे आमचेर परते आनी अपदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मोगळे दुलोबी हांव कार्य मरये भगवंती देवाचे मेम बसो विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावचोवचे खातीर पिडेस्तांका ती विशेष मागणे त्रिएक देवाक आतां आमी उलो मारतना त्या त्रिएक देवाक महिमा दितना पिडेस्तांच्या जिवितांत सोम्याची गूण करची सकत त्रिएक देवाची गूण करची सकत वाळोवन दी म्हूण मागया प्रत्येक जण ह्या घडये आमकां कितें पिडे आसा जाल्यार आमकां कितें समस्या कश्ट दूख बेजाराय आसा जाल्यार हे सकड सांजूद देवाच्या मजत त्रिएक देवाच्या पांयां तळा समर्पण करून मागया प्रत्येक जण आमची बहीण ब्रिजी दिसोजा तिच्या भलायके खातीर आमी मागया आस्पत्रेंत जातली आमची बहीण लोना तिच्या भलायके खातीर घरणीच्या पिडेस्त भावंडां खातीर आनी तुमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार ह्या घडये विशेष तरा मागया आमचे दोनी हात आमच्या तकलेचे दवरया मोगाचे आनी त्रिएक देवाक मान दिवन आमी मागया महिमा तुका सर्वपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडोवन दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जायम घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी निमतीच्या वाकुडीच्या पिड्यांनी गोश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाळ दिश घाल तुवें रसल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांडली नितळ जावन पिडे शिरेंतली गूण जावन वेगीन सेदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वे सोम्याचे नवी आमचो आदार ताणी रचला स्वर्गाने संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो दयाळी सोमिया बावडतांच्या बुजवणदारा तुजी मीत नाटलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिरेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजीन मनाभेद पयस करून एकामेका काळजातान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारण तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका गांधी दी जो जे तांणी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोव दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तुमकां दिव आमेन देवास एकलोच पूज्य जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तरोवन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तरावो तुमचे राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक सुवाडान भरलें तो तुमचे थंय अशें सर वायट बसपून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो दिमेर समीराविया मोकलो थोडो वेळ सक्रमेंतांतल्या जेजू सांगता करसूंचो पवित्र वेळ जावन आसा तर त्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया
ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ,
पापी घे भक्ती आराधने हालेलुया 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 वंदन सम्या स्तुति सम्या वाकनी सम्या हालेलुया 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 Semesta gadi berbusya Lukas Vangela Dieno Polo Muatta Moro Pedro Jesu lagi menalo mistri Hami angga sulle bore Hami tina tamba Maria Hami angga sulle kitle bore Hami tina tamba Maria Hi utrami ugda sakadiyat जेजुरू आपल्या मगाच्या तेगा शिसांक खाण घेवन एका वरविंगड सुवातेर एका पर्वत जाग्याक आपण वन थंयसर तो रुपांतर जाल्लो आनी त्या रुपांतराक हे तेग शिस साक्ष जाल्ले आनी सगळो वैभव पळयलेलो पेद्रू जेजूचो तो खरो अनुभव जाल्लो पेद्रू जेजू लागीं म्हणटा आमी हांगा आसले कितलें बरें जालें मोगाच्या इश्टानो दिसपट्टा जिविताच्या आमच्या वावरामध्ये हो थोडो वेळ सोमयाच्या पांयांतळी सांगात आयलेलें कितलें बरें जालें आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कुटुंबा जिविताच्या वावराच्या राटावळीमध्ये हो थोडो वेळ इल्लो सुशेग सोमयाच्या पांयांतळी येवन घेवच्याक आमी मौन केल्लें कितलें बरें जालें ह्या मंगळारा दिसा आमचे गरज आमची दुकां आमची बेजाराई आमचे कश्ट सगळे घेवन आपूण शेतान सोमयाच्या संगतपणांत करसूंक आयिल्ले आमी कितलें बरें जालें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सोमयाच्या संगतपणांत जेन्ना आमी आमचो वेळ करशिता सोमी आमकां बरेंपण करता सोमी आमकां आशिर्वाद दिता मोगाच्या इश्टानो ह्या दिसा ह्या घडये तेचो सोमयाच्या पांयांतळी बसून आमी आसा ताचेर आमची दिश्ट आमी लावन आसा आमच्या जिविताची आमच्या काळजा मनाची हर एक बोगणां ताचे मुखार सांगचे प्रयत्न आमी करया आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक जिवितांत कितें घडोवन आसा बरें जावन आसा गी चिंतल्लें बरी जावन आसा गी ना कितेंच जावत येतना आमची स्वप्नां जारी जात येतनात आमचें काम पोताक पावना आमचे कश्ट व्यर्थ जाते आसात आमच्या सॅक्रिफिसाक अर्थ नासतना जाला सबारशी चिंता आमच्या मतींत आसात तर जेजू मुखार आमी सांगचे प्रयत्न करता आसतना ताच्या पांयांतळी बसलेली आमी सोमया तुज्या पांयांतळी हांव रावतलो तुजे संगतपणांत हांव जियेतलो म्हणून सोमयाची स्तुती करच्याक ताचे हजरपण आमचे मदें बगच्याक गीत आमी गावया तुझो हांव मोखता तुझो हांव मोखता जेजू तुझो हांव मोखता आतांनी सदा तुझ्या पाया तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव सरतलो
तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना तुझ्या पाया तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना जेजू तुझी स्तुती हांव करता. तुझी हांव स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता जेजू तुझी हांव स्तुती करता आता आणि सदा तुझ्या पाया तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना तुझ्या पाया तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना. हात उबारून हल्ले हालेलुया हल्ले हालेलुया हल्ले हालेलुया हालेलुया हल्ले हालेलुया हल्ले हालेलुया हल्ले हालेलुया 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 हालेलुया. जेजूचेर आमची दिश्ट आमी दवरनासांव. कीर्तन 50 आनी 1 वळदा देवाचे उतार आमकां सांगता. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दी देवा एक नवो तिरत्म म्हजे भितर घाल तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्रत्म म्हजे तावन काडचो काडी नाका. कीर्तनगार देवा मुखार एक विनवणी करता. एक नितमोळ काळीस म्हाका रसून दी देवा एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल तुजे मुखलो म्हाका काडून पयस सोडय नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडचो काडी नाका. इकडे बरं ह्या देवाच्या उतराचो गुंडायन आमी नियाळ करता आसतना एक ल्हानशी विनंती देवा मुखार कीर्तनगार दवरता. मोगाच्या इश्टानो क्रिस्मसच्या काळार आमी आसा ह्या पवित्र काळार आमी आसा. पवित्र सभा हर एक वरस हे 40 दीस आमचे मुखार दवरता. ह्या 40 दिसांनी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर एक नदर घालूंक आमच्या जिवितांत सोम्यातय फाटी परतूंक हो काळ आमकां आदार दिता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत विविध सन्निवेशाक लागून वेचीक पुता परी पयस पावलेले आमी फाटी येजय म्हणून पवित्र सभा शेता आनी हे दिशेन आमी प्रयत्न करता आसतना फाटी येवचे प्रयत्न करता आसतना सोम्याची कृपा आमकां फावो जाता. आनी हे दिशेन कीर्तनगार कीर्तन 50 आनी 1 10 कीर्तनगार एक आपुरबायेची विनंती जेजू मुखार दवरता देवा मुखार दवरता. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दी देवा
एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल. मोगाचे इश्टानो, एक नितळ काळीज, एक निर्मळ आत्मो आमच्या जिवितांत आमकां जाय जय तर आमच्या उणेपणाचे अस्कतकायेचें बक्षण आमी माग जाय. देवा मुखार आमी नितळ निर्मळ जाय जय तर ताचो काकळटीवंत मोग आमी अनुभव करूंक जाय. जेन्ना वेचीक पूत पाटी पावता आसतना बापय राखून आसलो पुताच्या पाटी परतवण्याक आनी बापय धांवून वचून पुताक वेंग मारता, ताका पटलोवन धरता, ताचो उमो काण घेता, ताका घरांत स्वागत करता, ताका नवें वस्त्र दिता, मोचें दिता, बोटाक मुदी घालता आनी घट्ट जेवण करता. मोगाच्या इश्टानो, हे सगळे गुर्त देव मनुष्याकुळाच्या पाटी परतवण्यातय कितलो संतोष पावता म्हणल्यार सत आमकां समजयतात. आज आमी ह्या दिसा सोमयाच्या पांयतळी आसची इकडे बरं आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरचे प्रयत्न आमी करया. बसून आसले कडेच इकडे बरं साद जाता तर आमचे दोळे आमी धांपूंक प्रयत्न करया. आमच्या जिविताची इकडी नवसरणी करचे प्रयत्न करूंक जाय. मोगाचे इश्टानो, इकडी बरं पाटी वेचें, इकडी बरं आमचे दिश्ट आमच्या जिवितांत कितें जालां तें पळोवचे प्रयत्न सदांच करचें गरजेचें. इंट्रोस्पेक्शन म्हणटा आमी आमच्या जिविताचेर एक नदर घालचें. हांव सारक्या वाटेर सांगी, हांव वाट चुकलां गी, वाट चुकलां जर हांव खंयसर चुकलां, खंयच्या कारणा खातीर हांव वाट चुकलां. देव म्हाका फाटीं आपयता तर हांवें आज ह्या घडये म्हज्या काळजाचे नवसरणी कर परत तेंच मागणें म्हणचे प्रयत्न करी जाय. आमच्या काळजांत हांव तेंच उतरां सांगचे प्रयत्न आमी करता आसतना सुमये लागीं आमच्या काळजांत हांव बक्षाणें मागचें प्रयत्न करया. काकूळ तूं म्हजी कर देवा. गीत आमी गावंक मुखार सरता आसतना आमच्या हर एकल्याचें मागणें इतलेंच जावं दी. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दी देवा. एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल. आमच्या काळीस सोमया, आमचें जिवीत सोमया पवित्र कर. आमच्या मेळेपणांतावन आमच्या अस्कतकायेंतावन आमी पयस रावंक, परत आमी तुजे लागीं फाटीं येवंक, तुजो मोग आमी अनुभव करूंक ह्या आराधना मरिफात आनी प्रत्येक करून आमी उसारच्या त्या प्राजिताच्या रिती मरिफात आमकां तूं आदार दी आनी आमचें जिवीत पवित्र कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. काकुत मुझी कर देवा, काकुळती सोतो सागो, अपराध मुझे दोन काणी तर म्हाका कर, हिमा प्रासद होक. काकुत मुझी कर देवा, काकुळती सोतो सागो, अपराध मुझे दोन काणी तर म्हाका कर, हिमा प्रासद होक. तू केस्तानी कालत्या काळजाच्या सोमया तो तिरस्कार करिना. होम बर्यो अर्पणा तुका मानवना, तुका जाय खाते काळी. काकुळ मुझी कर देवा, काकुळती सोतो सागो, अपराध मुझे दोन काणी तर म्हाका कर, हिमा प्रासद होक. आमची दिश्ट येवकरिस्तांतल्या सोमयाचेर आमी दवरना आसा. सोमयाचें हजरपण आमच्या मदें आमी बगचें प्रयत्न करता आसतना आमच्या सजिविताचेर एक नदर आमी घालया. आमच्या सजिविताचेर आमी नदर घालया. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा जेजू लागीं सांगचे प्रयत्न आमी करया. आमच्या हर एकल्याचें जिवीत सबार पोटी त्या एम्माउसाच्या वाटेच्या शिसा बरी
निरासपणाचें आकांताचें बेजारायेचें कश्टांचें आसा. सबारपटी आमच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा म्हणलें आमकां समजना. देवाचें योजन कितें म्हणलें आमकां समजना. ह्या संवसारी जिवितांत आमी सबारपटी आमचेंच जिविताचें योजन आमी घालता. अशें जाय जय तशें जाय जय, मुखलें म्हजें जिवीत तशें आसा जय अशें आसा जय. सबारपटी आमी चिंतचे आसा 5 वर्सां उपरांत 10 वर्सां उपरांत म्हजें जिवीत हांवें अशें जाय जय अशें जिये जय. पण आमकां कळीत आसा सबारपटी आमी चिंतिल्लें बरी जावचें भोव अप्रूप आयचें. एका कुशीन म्हजी खाशकी आशा आसा जाल्यार, म्हजें खासकी योजन आसा जाल्यार, आनी एका कुशीन देवाचें योजन म्हणलेंय आसा. देवाचें योजन म्हणलेंय आसा. आनी हें हांवें समज जय तर देवाचें उतर आमकां सांगता. जेरेमिया प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 33 ओळ 3 आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत नात ते वर्ते गुट हांव तुका सांगतलो. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत नात ते वर्ते गुट हांव तुका सांगतलो. म्हाका चिस्तानो कसले ते गुट देव आमकां सांगूंक कशी व्हरता. कसले ते गुट म्हज्या जिवितांत देव म्हाका समजोवचे प्रयत्न करता. जेन्ना आमी देवाच्या नांव त्या उलो करचे प्रयत्न करता, जेन्ना आमच्या वंटाचेर देवाची स्तुती आमी करचे प्रयत्न करता, सडीत आनी सडीत ताचे लागीं येवचे प्रयत्न करता आसतना काळोखाच्या वाटेर अंधकाराच्या वाटेर एक उजवाड कशी एक दिवटी कशें देव ताचें हजरपण दाखयता. सुम्या मुखार आसची आमी एक घडी बर आमच्या काळजांत मनांत जेजूचें नांव सांगचे प्रयत्न आमी करया. परत आनी परत जेजूची नांव सांगचे प्रयत्न आमी करया. जेजूक आमी उलो मारचे प्रयत्न आमी करया. जेन्ना आमी देवाचें नांव जेजूचें नांव उलो मारता, आमच्या जिवितांत देव आमकां वाट दाखयता. देव आमकां आदार दिता. देव आमच्या काळजाचे अंकर पयस करता. नवी पातयेनी नवो बरवस आमच्या काळजांत वता. ह्या घडये जेजूचें नांव आमच्या तोंडान उलो मारचे प्रयत्न आमी करता आसतना चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी काकूळ तूं तुजी दया म्हाका दया माया म्हाका जाय म्हणून जेजू लागीं ताचो आदार मागूंक मुखार सरया. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका. अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका. कीर्तन 69:13. सर्वेस्परा तुझ्या कृपेच्या वेळार हांव तुजे लागीं प्रार्थना मागता. तुज्या व्हड मोगान म्हाका आयक. तुज्या विश्वासीपणान म्हाका पाव. सोम्याची दया माया सोम्याची कृपा जेन्ना आमकां फावो जाता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी ताचो मोग साकोंक शकता. अंधकाराच्या देदेस्पर जावच्या त्या वाटेन निरेशाच्या वाटेन एक दैवीक दायज कशें जेजू आमकां सांगात दिवंक शकता. ह्या घडये सोम्या तूं आमचे सांगाता राव. आमकां वाट दाखय. म्हजे सांगाता राव. म्हज्या जिविताच्या पैणांत म्हाका सांगाती म्हण जेजू आदार आमी मागया.
सड आणि सर तुझी दया जाय म्हाका सड आणि सर तुझे बोक्सने जाय म्हाका सड आणि सर तुझी दया जाय म्हाका सड आणि सर तुझे बोक्सने जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका कीर्तन 50 आणि 5 बोळ 19 देवाचे उतार आमकां स्पश्ट चित्रान दिता सकाळी सांजेर दनपारां हांव तुका उलो मारता आनी तूं म्हजो ताळो आयकतलोय सकाळी सांजेर आनी दनपारां हांव तुका उलो मारता आनी सुस्कारता आनी तूं म्हजो ताळो आयकतलोय दिसपट्ट्या जिवितांत परत आनी परत सोम्या लागीं येवचें परत आनी परत ताचेर दीस लावची सडीत आनी सडीत ताचें नांव उलो मारचें तसो आदार मागचें प्रयत्न करता आसतना तो आमचो ताळो सदांच आयकता परत सोम्याच्या पांयां तळी जमलेली आमी आमच्या काळजा मनांत हांव जेजूचें नांव उलो मारचें सोम्याचें नांव उलो मारचें प्रयत्न करया मौनपणाची स्तुती देवाक मानवता मौनपणाचें मागणें देवाक सडीत मानवता आनी ह्या मौनपणांत सोम्या म्हजे सांगता राव म्हाकाच वाट दाखय तुज्या पवित्र सक्तेन आनी बळान म्हाका बर म्हण जेजू लागीं तसो आदार आमी मागया सड आणि सर तुझी कृपा जाय म्हाका सड आणि सर तुझी काकू जाय म्हाका सड आणि सर तुझी कृपा जाय म्हाका सड आणि सर तुझी काकूळ जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका हालेलुया 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 जेजूचेर आमची दिश्ट मिलावन आसतना निर्गमनांत ग्रंथांत देवान मोइजे मुखांतर आपल्या लोकांक आपोवणें दिल्लें पवित्र जया कित्याक तुमचो देव पवित्र पवित्र जया कित्याक तुमचो देव पवित्र मगाच्या इश्टानो देव मनशाकुळाचें पवित्रपण आशेता देवान जेन्ना मोइजेक आपोवणें दिलें इजिप्तांत कश्टांच्या लोकांक त्या बंदडेंतल्या सुटका दिवन पाटी हाडन बसयल्ल्या गांवाच्या वाटेर पयणार आसतना त्या लोकांक ताणें पवित्र जावंक ताची जावन जियोंक आपोवणें दिल्लें आनी हे दिशेन 10 उपादेश देव मोइजे मुखांत ताच्या लोकांक दिता आनी हे पाळण पवित्रपणांत चलजय म्हण देव आशेता जेजून ताच्या परगट मिसावांत जेजूची उतरां आमी उगडासा काडयेत हांव नियमशास्त्र रद्द करूंक येवना बगार ते संपूर्ण करूंक आयला उपादेश मोडूंक न्ही ते संपूर्ण करूंक आयला मगाच्या इश्टानो 10 उपादेश पवित्रपणान जियोंक एक मेल फंक्त आनी आमच्या दिसपट्ट जिवितांत जेन्ना ते पवित्रपण जियोवचें देवाचे उपादेश नियमशास्त्र
ते गुंडायन समजोवचे प्रयत्न करता आसतना आमकां सारकें समजणी मेळटा. प्रत्येक करून पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हणलें समजणी आमकां गुंडायन समजूंक साध्य जाता. पवित्रपण मोगाच्या इश्टानो बायली देख मात्र न्हय. बायल्या देखीक आमी दिंबी घालचें, हात जोडचें, मागणें करचें, बेसांव मागचें हें मात्र पवित्रपण जायना. ही बायली देख मात्र. पूण देव मनुष्य कुळाच्या जिवितांत काळजायन गुंडायन वेसोंक तें पवित्रपण कितें म्हणलें सडीत गुंडायन समजूंक आमकां आपण दिता. वॉट इज होलिनेस? पवित्रपण म्हळ्यार कितें? पवित्रपण म्हळ्यार क्रिस्ताक नेसचें. क्रिस्ताक नेसचें जावन आसा पवित्रपण. देखून हर एक वर्स हो क्रिसमसाचो काळ आमी जियेत आसतना सबारसो लोक आमी सडीत मागणें, इल्लें सडीत उपास, इल्लें प्राजीत हें आमी करचें कितें आसा. पुरवणी करून इल्लें दान धर्म करचें कितें आसा. हें सगळें म्हज्या जिवितांत क्रिस्ताक नेसच्या आदाराचें जाय. क्रिस्ताक नेसचें म्हळ्यार कितें? क्रिस्ताक म्हज्या जिवितांत वांटो दिवचें. क्रिस्ताक म्हज्या जिवितांत सगळे रितीन हांवें समर्पण करचें. म्हज्या जिवितांत हांव न्हय बगार क्रिस्त जियेता म्हणल्या तसल्या मानोभावान जियोवचें. देखून म्हजी चिंतना, म्हजी दिश्ट, म्हजी उतरां, म्हज्यो करण्यो, म्हजो हावभाव, एटिट्यूड कितें आसा क्रिस्ता सारकें जावचे प्रयत्न करता आसतना मात्र त्या पवित्रपणांत आमी भाग जाता. शास्त्रांनी फरिसेव जेजूच्या काळार आसले बैल्या देखीचे आडंबर सरताले तांचे लागीं, बैले देखीचे पवित्रपण करताले ते. पूण आंतरीक रितीन दॅट एम्प्टीनेस म्हणटा आमी ते उणेपण. आनी देखून ताचो अर्थ आयच्या सुवार्थेंत जेजून आमच्या बापा मागणें शिकयता आसतना जेजून सांगल्लें आसा. जायते बडबडची गरज ना. साद्या उतरांनी जर तर हांव देवा लागीं मागणें करतां, संबंद सडीत करतां, तें पवित्रपणांत आमकां जियोवच्याक आदाराचें जाता. त्या घडये समेस्त आमी एक घडी परती बी घालया. जेजू मुखार आसचें आमी. मुखले दीस हे क्रिसमसाचे दीस आमी जियोवन आसा. लगभग एक हप्तो आनी मुखले दीस हे दीस आमी जियेत आसतना ते पवित्रपण म्हज्या जिवितांत हांवें जिये जाय तर जेजूचो आदार म्हाका गरज आसा. जेन्ना म्हजे सांगाता जेजू आसा म्हज्या जिवितांत हे पवित्रपण जियोंक, पवित्र जावंक आमकां साध्य जाता. जेजू म्हज्या जिवितांत म्हाका तुंच पुरो. म्हज्या जिवितांत म्हाका तुंच जाय. सडीत आनी सडीत म्हज्या जिवितांत हांवें तुजे थंय पाटी येवंक तूं म्हाका आदार दी. सडीत आनी सडीत तुजो मोग म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक म्हाका आदार दी. हो क्रिसमसाचो काळ आमी आसा करचे हर एक भक्तीपणां आमी करचे तें प्राजीत, दान धर्म, सॅक्रिफीस सगळें म्हाका म्हज्या जिवितांत तुज्यो बरी जावच्याक आदार जाय, आदाराचें जावं दी. म्हज्या जिवितांत हांवें आनी एक क्रिस्ती जावंक, म्हज्या जिवितांत हांवें खरो क्रिस्तांव जावंक, हांव येता त्या हर एका जाग्यांत तुका पासारचें वा तुजे सुगंध पासारचें हांवें व्यक्ती जावंक ह्या घडये तुजी कृपा म्हाका फावो कर म्हण जेजू हांव तुजे लागीं मागतां. तुंच पुरो म्हाका सोमया, तुंच पुरो म्हज्या जिवितांत एक गवळी, एक आदार म्हणले परी तूं जावन तुंच म्हाका वाट दाखय म्हण ह्या घडये तुजो आदार हांव आशेतां. Tus puro, maka tus puro, tus mozo goli boro. Tus puro, maka tus puro, tus mozo goli boro. Poskatai tu diun sara, dusmana taun ker paro. Poskatai tu diun sara, dusmana taun ker paro. Tus puro somya tus puro, tus mozo goli boro. Tus puro somya tus puro,
Tus mozo gori boro Tu sadar Tu sagar pavo chenda Tu sadar Tu sagar pavo cheda Var suklelang tu spuda Patki munshang mafuda Var suklelang tu spuda Patki munshang mafuda Tu sadar sumya tu sadar Tu sargar pavo cheda Tu sadar somya tu sadar Tu sargar pavo cheda Tu spuro somya tu spuro Tu smozo gori boro हे गडीभर आमच्या हात आमी सोडया मोगाच्या इश्टानो ह्या घडये आमकां समी जेजूच्या पांय तळी समर्पण करता आसतना पवित्र तेलान आमकां समी मागच्याक आमी आयती करया आमच्या कपालाचेर येजाक पवित्र तेलान मागता आसतना जेजूच्या पांय तळी आमकां समी समर्पण करूंक प्रयत्न करया ही पवित्र तेल आमकां हर एकल्यांक कुडयेत्म्याची भलायकी फावो करून दी हे पवित्र तेलाची मागणी आमच्या कुडीची हर एक अस्कतकाय पयस करून दी हे पवित्र तेल आमच्या जिवितांत पवित्रत्म्याक येवकार तेरच्याक आमकां आदाराची जावन दी आमच्या जिविताची हर एक अस्कतकाय वडणी नालिसाय पयस जावन दी हे खरेंच मातसो काळ आमी करचे हर एक भक्तीपणा आमच्या जिवितांत सडीत आनी सडीत जेजू लागीं येवच्याक आमकां आदाराचे जावन दी प्रत्येक करून त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी जियोंक आमकां आदार फावो जावन दी आनी ह्या घडये पवित्र आत्म्याचे गीत आमी गायता आसतना पवित्र तेलांत आमकां आमी मागता आसतना जेजू मुखार आमी समर्पण करया तोच जेजू आमकां हर एकल्यांक ताच्या विशेष सक्तीन आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण ह्या घडये आमी मागया Pavitratmya devon ye Mojetai tu ravo Uzvar tuzam pago ke Mojetai tu jiem Pavitratmya devon ye Mojetai tu ravo ke Uzvar tuzam pago ke Mojetai tu jiem Sosar patkak vortana Atmya jiem shikai Dev sar patkak nartana Satak sodum shikai Sosar patkak vortana Atmya jiem shikai Dev sar patkak nartana Satak sodum shikai Pavitatmya devon ye Mojetai tu ravo Uzvar tuzam
हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या ये आमचे मध्ये बरं आमची कळसां तुझ्या मोगान आमचे संगतात राव पेंतेकोस्ता दिसा बियेल्ल्या शिष्यांच्या कळसांत रिगलोय बियेल्ल्या शिष्यांच्या जिवितांत रिगलोय नवी दिशा नवी वाट तांकां दाखयली पवित्र आत्म्या ये आमचे मध्ये आमच्या कळसाचो अंधकार पयस कर बेविश्वास पयस कर बवडतांत आमी शेळयतना बवडताच्या वाटेन चलोंक कश्ट मारतना तूं आमकां आदार दी तुज्या पवित्र शक्तीन आमकां भर पवित्रपणान जियोंक आमकां आदार दी हो करिस्माचो काळ परत आनी परत तुज्या पांयां तळी येवंक जेजू तूं आमकां आदार दी पवित्र आत्म्या आमचे संगतात राव आमकां वाट दाखय हालेलुया 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 एक घडी भर आमच्या हातां मी जोडया मगाच्या इश्टान ह्या मौनपणांत आमच्या वैयक्तीक त्या सवांचो एक घडी भर आमी प्रत्येक करून उगडास काडया नव्या वेळार जायत्या त्या सवांचो आमी उगडास काडलो आनी आमी ह्या देव तेंपलांत आसची ह्या नव्यानांत भाग घेवन आसची आमी जेजू मुखार आमी आसां परगट जिवितांत जेजूच्या परगट जिवितांत जेजू लागीं विविध रितीची विनंती घेवन आयिल्ले व्यक्ती आमी पळयता म्हाका दिस्त दी म्हाका गूण कर म्हाका नितळ कर म्हज्या दुवेक पाव म्हज्या भावाक जिवीत दी विविध हंताची ते समा जेजू मुखार आयिल्लीं आनी पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट चित्रान दिता जेजू लागीं आयिल्ल्या हर एका व्यक्तीक ताच्या गरजाक तेगीत तो स्पंदन करता तांकां बरें करता आनी पाटी धाडटा मोगाच्या इश्टानो बावडटान जेजू लागीं ताच्या पांयां तळे आयिल्ल्या हर एकल्याक खाली हातांनी तो केदींच पाटी धाडिना ह्या घडये ह्या आराधना वेळार आमच्या वैयक्तीक ते समा जेजू मुखार आमी दवरया प्रत्येक करून आज ह्या आराधना वेळार विशेष करून सेकंड PUCच्या सर्व विद्यार्थी खातीर जेजू लागीं आमी मागया तांच्या परीक्षेच्या तयारेचेर सोमी आशिर्वाद घालून दी तांचे शिकप शिक्षक तांकां गरज अशें जाणवाय ते एकाग्रत कॉन्सन्ट्रेशन कितें आसा करूंक आनी बरी परीक्षा बरोवच्या मुखांतर तांच्या मुखल्या जिविताक तांणी बरी तयारी करूंक जेजू तांकां आशिर्वाद फावो करून दी आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व भुरग्यांक एक घडी भर जेजूच्या पांयां तळे आमी दवरया ल्हाना व्हडा भुरगीं शिकप शिकची हर एक युवा जाणां सोमी तांच्या जिविताचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागया आमी आमच्याच कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबाच्या हर एका व्यक्तीच्या बरेपणा खातीर परगवंताच्या कुटुंबाच्या संद्या खातीर जेजू लागीं आमी मागया बरी भलायकी जेजू तांकां सर्वांक आम्हा सुमेस्तांक जेजू फावो करून दी आमी आशेता समाधान ददोसकाय आमच्या कुटुंबांत मोग समाधान सोडदोड एकामेकाच्या कुमकेक पावचे तसले बरें मन आमच्या कुटुंबांत बोगसाण्याचो स्पिरीट आमच्या कुटुंबांत रुता करूंक जेजू आमकां ह्या घडी आशिर्वादांनी भरून दी परगवंताच्या कुटुंबाच्या संद्यांचो आमी उगडास काडटा आसतना आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर दीस रात वावर करन आसात त्या सर्वांचो आमी उगडास काडया सोमी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून दी जे कितें ती आशेतात तांकां फावो जावन दी नोवेनाच्या इराद्या वेळी जायती ते सवां प्रत्येक करून परगांवांत कामाच्या सोदण्यार आसची तांच्या खातीर मागोवंक सांगलेले आसात ह्या सर्व इराद्या खातीर एक घडी भर आमी मागया जर तर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी विसरून काडलेलो तो बेस आमचे कुटुंबा जिवीत आमचे धार्मीक जिवीत जियोंक आमकां कश्ट मारतात आमच्या जिवितांत आमी विसलेल्या जियोंच्या त्या बेसांत पवित्रपण जियोंक आमकां कश्ट मारता जेजू आदार आमी मागया एकामेकाक बोगसाणे दिवंक कुटुंबांत पतीने मदलो संबंध घट जावच्याक जेजू तूं आमकां आदार फावो कर जेजू लागीं आमी मागया आमच्या इतर गरजां खातीर प्रत्येक करून विविध अडचणे मध्ये आमचे जिवीत आसा आर्थीक समस्या आसूंक पुरो रिणाचे समस्या आसूंक पुरो
काणगेल्ले रीण पाटी दिवंक कश्ट मारते आसात आसूंक पुरो. विविध हंतांनी आमचे जिवीत कश्टून आसा. जेजू मुखार आसची आमी आमच्या गरजांचो एक घडी बरो उगडास काडया. बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाच्या इश्टानो. पवित्र तेलांत आमकां मागलां. हे पवित्र तेल आमच्या कुडींत बरी भलायकी आमकां फावो करून दी. आमच्या कुडींतले घाई थांबोवन दी. दुखणी जावन दी. आमी आशेतांव ती बरी भलायकी आमकां हर एकल्याक फावो जावन दी. आमच्या कुटुंबांत जायतीं जाणां बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलेले आसा. हांतुळणार आसात, आस्पत्रेंत आसात. जायत्या जाणांनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलेले आसा. एक धाकटेर ICUंत आसा, कार्डियाक अरेस्ट जावन. ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक ताच्या पतीन आनी भुरग्यांनी विनंती केल्ली आसा. एका स्त्रियेक पाटीची दूख कालच्या दिसा MRI काडिल्लें. तो रिपोर्ट सारको येवंक आनी तिका पाटीची दूख गुण जावच्या खातीर मागोवंक सांगला. एका स्त्रियेक कुटुंबांतल्या मातसो जबाबदारी तिका आसा. गांठीची दूख आसा, सोलोंक कस जाते आसात. विविध तेसावांचो उगडास काडया. आमची भलायकी जेजू आमकां बरी करूंक आदार फावो करून दी. आमच्या कुटुंबांतली व्यक्ती आसूंक पुरो. आमचे आवय बापाय आसूंक पुरो. मलगडी आसूंक पुरो. जेजू तुज्या पवित्र रक्तान हर एका पिडेस्तांक बरी भलायक तूं फावो कर. तांच्या कुडीच्या शिरांनी तुजें पवित्र रगत वाळोवन दी. सगळें असायकपणो, अस्कतकाई, दूख खाई थांबोवन बरी भलायकी आमकां फावो कर. कसकी ते सवांग घेवन ह्या पुणतळाक आमी आयल्या. आमच्या वैयक्तीक काळजाची दूख बेजाराय घेवन ह्या पुणतळाक आमी आयल्या. ती सगळी बेजाराय दूख आटेविटे जेजू मुखार आमी दवरया. विविध कश्ट आमच्या जिवितांत रेवोड घालून आसात. हे नवें जावन पाटी म्हज्या घरा येता आसतना, म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताक येता आसतना ते कश्ट फुड करी जाय तर देवान म्हाका आदार दिवंक जाय. ते कश्ट हांवें जिये जाय तर जेजूचो आदार म्हाका गरज आसा. आमी गायलेलें गीत उडासा घडयत आमी, तुंच पुरो म्हाका सोम्या तुंच पुरो. जेन्ना म्हज्या जिवितांत जेजू तूं सांगात दिताय, तूं म्हज्या सांगात रावताय, तूं म्हाका हात धरून चलयताय, म्हाका कसलेंच भें आसचें ना. गैरें दिसचें ना. बागार सगळें स्पश्ट दिसतलें. म्हज्या जिवितांत तुज्या योजना कल्तिमान घालूंक म्हाका साध्य जातलें. जेरेमिया प्रवादेची ती उतरां, देवाचे उतार ते मोत मुरवळ म्हाका बोब मार आनी हांव तुका आयकतलों. दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच तुजेर दीस लावंक सोम्या तूं आदार दी. दिसपट्ट्या जिविताच्या कुर्सा वाटेर, कश्टांच्या वाटेर, निराशपणाच्या वाटेर सोम्या तूंच म्हाका वाट दाखय, आदार दी म्हणून ह्या घडी जेजू लागीं आमी मागया. ह्या पूर्ण शेतांत आध्यात्मीक सेवा दिवच्या विगार बापांचेर, बाप लिओचेर, फिरगस कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचेर, ह्या पूर्ण शेतांत सेवा दिवच्या सर्व व्यक्तींचेर सोम्या तूं आशिर्वाद घाल. तांचें बरें मन, तांचो बरो वावर तुका मेसवोन दी. विविध रितींनी आमकां आदार दिवच्या हर एका व्यक्तींचेर सोम्या तूं आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागता. ह्या मौनपणांत जेजूचे लागीं मागलेले हर एक उपकार जेजू तूं स्विकार कर म्हणून हांव तांचे उबारया. व्हडल्यान सोम्याची स्तुती आमी करया आनी त्याच सोम्या लागीं आमच्या गरजा उबार. जेजू आमच्या गरजांक तो पाव म्हणून आमी मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. येशुवे, 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 येशुवे. मगळा जेजू ह्या घडी ह्या तुझ्या भुरग्यांनी ह्या मौनपणांत तुझे मुखार दवरलेले हर एक मागणी तूं स्वीकार कर. हर एक दूख तूं हाळू कर. मगळा जेजू तूं जावन आसाय आमचो मोग करणार. तूं आमचो मोग करताय. एक व्हडो गवळी कशें तूं आमची जतन घेताय.
आमच्या दिसपडत्या जिविताच्या हर एका वाटेन तूं आमकां आदार दी, आमकां तूं पाव, आमचे कश्ट हळू कर, सुशेग तूं आमकां फावो कर. म्हजे सरशे हांव तुमकां विश्व दितलोय म्हणल्यार सोम्या तुवें. तुज्या लागीं आमी आयल्या, आमकां तूं पटलून तर तुज्या मोगान तूं आमकां बर आमचे गरज पताक पावय. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याची बेसांवां घेवंक आमी आयती जावया. Jehová Sacramenta Sastanaman Koruya Purvidya Rupamboda Novioriti Adarya Solvon Beta Asgat Vishya Bavartache Zoshe Bapa, Toshe Sputa, Ullasani Stutiza, Podvi Maima Sasna Sasna, Yekastarya Nersita, Tocado Gancha Spirita, Samasami Navarta. येसु मिया जेजू क्रिस्त या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचेत आमी बगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen. Devadaya Kakutija Bogos Papa Mogacha Bapoy Mono Arbonaka Burgya Tuja Sonaka Ye Jesu How Kakut Maka Dito loy mon patita Sermujipat kakatarta Ay canti sekersanta Mogal puta sove Au kwarmorin आशीर्वादीवामका भगवान सांजत देवा आम्हा पसत विनंती कर. भगवान कृष्णाचे गुरुवेंनी वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दिव्यवाणी